टर्न ऑन CC फॉर सबटायटल. बटाटा पोडी हांगा आमी कायले भाजून करतासाठी 3 टीस्पून कश्मीरी मिरसांगे पिठी हे तीक ना लायक कलर दिता. अर्ध टीस्पून तीक मिरसांगे पिठी, अर्ध टेबल स्पून मीठ, अर्ध टीस्पून हिंगा पिठी. थोडे उदक घालून घेवन लायक एक पेस्ट करून घेवया. आमगे व्हिडिओज तुमकां इश्ट जाल्यार सब्सक्राइब करात. पेस्ट रेडी जाला. हांगा आमी 4 बटाटो एक 250 ग्राम साले काडून घेवन शिंदून घेवया. चिके हद दाट आसला पुरो करकुरी जावक जाल्यार पातळ शिनला जाला. समा एकला बरसून घेवन एक 5 मिनिट बगलेन दवरून घेवया. अर्ध कप बॉम्बे रवा करता सांगा. एक बटाटो अशी लावून घेवन तायला इले तापील कायलेंतू भाजून घेवया. थोडे ताल घालून घेवन एक 3 ते 4 मिनिट सना उजरी धांकून भाजूका. कायले तंतू अशी घुमून पण येतना मोव असल्यार शिजला म्हणल्याक. उमटी घालून घेवन वापस एक थोडे ताल घालून घेवन एक 2 मिनिट सना उजरी भाजिला पुरो. ह्या रेसिपी 2 जणांक पावता आनी धाडीत येवटू मस्त छान जाता. आमगे चॅनल आमचे वाचरीक सब्सक्राइब करात, शेअर करात. थँक यू. बाय. टेक केअर.